200 वर्सांपेक्षा चड मायज वर्सां आशिल्ले वडाचे एक झाड सांतिनेज जे शीतल हॉटेलाच्या थंय आशिल्ले ते सीसीपीच्या स्मार्ट सीसीपी आमी जेका म्हणटा स्मार्ट सीसीपीची स्मार्ट सिटीचे जे काम चालू आहा सीसीपी स्मार्ट म्हणूं येता आमच्यान आनी पणजे जी आसली पयलीं स्मार्ट ती आतां कशी तिची दुर्दशा केल्या स्मार्ट सिटीच्या नांवान ते स्मार्ट सिटीचे काम करपा खातीर म्हूण हे 200 वर्सांचे झाड वडाचे ते कापले म्हणजे ते हाणले आनी ते जेन्ना हाणले किंवा ते फानयो तेचे हाणटाले तेन्ना खूब बोवाळ जालो जायते एक्टिविस्ट येयले थंय तेंच्यांनी मागीर थंय बोवाळ केलो मागीर फॉरेस्टाचे ऑफिसर थंय येयले मागीर ते खूब हें जालें आरती जाली गाराणी जाली हें सगळें तुमी सोशल मिडियाचेर लायव्ह पळयलां इतलें जावन सुद्दां म्हणजे त्या एक्टिविस्टांनी थंय गाराणी घातली थंय आरत्यो केल्यो पिंजर बिंजर लायली आनी ते घरा गेले उपरांत रातचे फातोडेर म्हणपाक मध्यान राती आमी जर पळयत जाल्यार ते वडाचें झाड निमणें हाडलेंच आनी थंयच्यान ते काडले उपरांत ते एका ट्रकान भरून पणजे आमी कशी एक कोणाची अंतयात्रा बी काडटा गाडयेन किंवा ट्रकान घालून ते भशेन त्या झाडाची अंतयात्रा कशी सगळे पणजेभर ते भोंवले तांकां जागो म्हाका दिसता मेळना जालो की खंय ते रिलोकेट कित्याक ते रिलोकेट करचे अशें म्हूण थंय बरयल्लें आसलें त्यामुळे तांकां ऑप्शन नाशिल्लो तर ते मडे कशे म्हणजे मनशाचे मडे कशे आमी घेवन भोंवता पणजे तशें ते झाड ट्रकान घालून भोंवले आनी लास्ट तांकां कळ्ळें साक्षात्कार जालो की पणजे कांपालार जो आतां न्यू फुटबॉल स्टेडियम जे जाता जंय परेड बीन जाता आमची त्या वेळाचेर तांकां दिसलें की आमी तें हांगा लावया सो तांकां एक सुवात मेळ्ळी आनी तेंच्यांनी हांगासर तें झाड लायलें आतां तुमी म्हणटले तें झाड हांगासर जर लायलें तें आतां झाड खंय आसा काय हांव पिसो जाला काय कितें जालां तर तेंच दाखोवपाक तुमकां आमी हांगासर आतां घेवन येयल्या काल तें झाड हांगासर लायिल्लें आनी तें झाड आतां तेंच्यांनी काडून हांगा लायलां तुमी हांगासर पळोवंक शकतात म्हणजे हांगासर लायिल्लें तें झाड वडाचें जें हाडलेलें कापलेलें तें काडून तेंच्यांनी म्हाका दिसता कितले मिटर पयस आसा ते परत दुसरे फावट रिलोकेट केला म्हणजे हेजो अर्थ कितें स्मार्ट सिटीचे अधिकारी किंवा जे कोण अधिकारी हे काम करतात म्हणजे काल सगळ्यान पयलीं ते एक मडें कशें ट्रकान सगळ्याक घेवन भोंवले पणजे मागीर तांकां कळ्ळें की ते हांगा लावया म्हणून कोणे तरी सांगलें दिसता सो तें थंय लायलें आनी आयज सकाळीं म्हाका दिसता केन्ना सकाळीं काय परत राती खबर ना ते काडून आतां आमकां हांगा दिसता म्हणजे हे जे कोण स्मार्ट सिटीचे अधिकारी बीन आसात किंवा जे कोणी हे केला ते शुद्धीन आसा काय ते गांजा आनी सोरो तायट जावन हे सगळी कामां करता हो संतप्त सवाल आयज प्रश्न करचो पडटा ह्या झाडाची ते वडाचें झाड ओके 200 वर्सां पयलींचें झाड ते तुमी हाडलें मागीर तेची अंतयात्रा शोभायात्रा तुमी पणजे भर काडली तेच्या उपरांत तुमी तेका हांगा रिलोकेट केलें म्हाज्या उजवे सायडीक फुटबॉल ग्राउंड नवो जो जाता थंय आनी थंयच्यान काडून तुमी आतां हांगा लायता म्हणजे कितें फकाणां चल्ल्या कोण आतां हे करपी अधिकारी हे देड शाणे कोण ते शुद्धीन काम करतात काय ते गांजा ड्रग्स मारून बी ही कामां करता म्हणजे काल तांकां दिसलें थंय लावचें आयज तेंच्यांनी हांगा लायलें फाल्यां हांगाच्यान ते थंय वयतले थंयच्यान ते आनी खंय वयतले म्हणजे अशा तरेन झाड तुमी हाडलें अशे तरेन तेची विटंबना तुमी कित्याक करतात मात तरी तुमकां कितें सेन्सीस म्हणटा ते आसा जे कोण हे कितें करतात ते आनी जे सीसीपी जे कोण आयज कारभारी आसात त्या सीसीपीच्या कारभाऱ्यांक हें खबर आसा हें कितें चल्लां तेचें जे आमी तेका म्हणटा विटंबना म्हणजे पयलीं हाडून उडयल्या उपरांत तुमी एकी कडेन लायलें आनी थंयच्यान तुमी आतां दुसरी कडेन परत लायता म्हणजे ही अक्षरशः ह्या झाडाची विटंबना चल्ल्या सो चल्लां कितें ही काय फकाणां चल्ल्या काय कितें फाल्यां तुमी हांगाच्यान काडटले आनी दुसरी कडेन खंय तरी लायतले मागीर आनी खंय तरी लायतले आनी लास्ट मागीर अशें करून तें झाड जितें जातलें हेची काय शाश्वती ना कारण ती मुळां तें बाबडे धरतले जमनीन काय मुळां धरली काय काडून तुमी दुसरे कडेन व्हरतले हेका जबाबदार कोण सो हो सगळ्यान व्हडलो प्रश्न आनी जो कितें कारभार स्मार्ट सिटीचो चल्ला त्या स्मार्ट सिटीच्या ह्या कारभारान भितर असलो ह्या झाडाची विटंबना परत जी जाता ती खंय तरी थांबपाची गरज आसा खऱ्यांनीच तिडक येता जे कोण हे करतात कोणूय आसूं ते तेंच्यांनी आपली तकली आपली बुद्धी मातशी शाबूत दवरची मनशा प्रमाण तांणी काम करचें आनी ही जी विटंबना ह्या झाडाची चलयल्या
ती कृपा करून थांबोवची आनी आतां तरी तें झाड आतां जे जंय लायलां थंय तरी तेका बाबड्याक पाळां धरपाक जीव तेका धरपाक वेळ दिवचो आनी ते जिते जावचे इतकीच मागणी आमी ह्या निमतान हांगासर करतात। हांव विश्वनाथ नेने सयत म्हाज्या वांगडा विनायक सामंत, पणजे।